विधानसभा वेंचणुके उपरांत फाटल्या वर्सभरात मडगांव मतदारसंघात 56 कोटी रुपयांची उदरगत कामां जाल्ली आसा म्हण माहिती आमदार दिगंबर कामतान पत्रकार परिशदेंत दिल्ली। कांय विकास कामां पुराय जाल्यात आनी उरिल्ल्या कामांची निविदा जाहीर जावन कामांक आदेश दिल्लो आसा म्हण आमदार कामत उलयला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। I have given in 3 phases. Development works which have been completed during last 1 year. तातूंत भितर मेजर आसा ते उदकाची कामां 2 आमी सामकी प्रायोरिटीचेर म्हणजे ज्या लोकांक उदक मेळना आशिल्लें ते गेलिना कडले ही एरिया पळय आहा बिल्डिंगे बी आहा तांकां उदक मेळना आशिल्लें तांकां उदक वयर चडपाक प्रॉब्लेम जाताले कारण लायन बारीक आशिल्ली ती लायन आमी मोतीवेल्यान स्पेशल डेडिकेटेड लायन हाडून त्या एरियातलो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो आनी एक मोतीर राघवेंद्र स्वामी मठ आनी थंय जी बिल्डिंग्यो घरां आसा तांकांय उदक मेळना आशिल्लें सो ती एक सेपरेट लायन घालून तांचोय उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो। बाकीचे लॅट्रीन सुलभ शौचालय हे आमचे ऑलरेडी सिंधेलाता कडेन आमचे अर्जंट गरज आशिल्ली ते आमी ऑलरेडी कमिशन केलें आनी कमिशन करून त्या टॉयलेटाचे म्हणजे दॅट इज द फर्स्ट टॉयलेट पब्लीक टॉयलेट वीच इज कनेक्टेड टू द सिवरेज सिस्टीम सो दे PWD मेड एन एफर्ट इन सॉर्ट वीट थंय आनी प्रॉब्लेम ना सो सुलभ टॉयलेट एट सिंधेलाता हेज बीन कनेक्टेड टू सिवरेज स्कीम। All the toilets in Margaon will be connected to the Sulabh line, sewerage line. PWD minister has already given approval for connecting. Municipality had given him all the details. I had asked municipality to submit the details, number of toilets, locations, everything.